आता खबरो विस्तारान। मडगांव SGPDA होलसेल बाजार नुस्तेकारांकडेन ना म्हण नुस्त्यांत हो बोवाळ चल्ला। मदलो मनीस एजंट जे असतात ते नुस्त्यांत गडबड करता। हे मार्केट नुस्तेमारी खात्या अंतर्गत येवपाक जाय आनी खात्यान हे बाजार थळाव्या नुस्तेकारांक दिवपाक जाय, जाल्यारूच हो प्रश्न सुटावो जातलो म्हण आदलो आमदार बेंजामिन सिल्वा उलयला। आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मडगांव होलसेल मार्केट फिशरीजा अंडर आमकां फिशरमॅना हो मार्केट दिवपाक जाय। नुस्त्या लागून कितले पण प्रॉब्लेम जाले आख्खे गोंयभर खबर आसा आनी आख्ख्या वर्ल्डाकूय खबर आसा कितें जालें तें कित्याक लागून जाता। नुस्त्या मार्केट नुस्तेकारांक ना आयज तर हांव चोयलें जाल्यार नुस्त्या भायर सावन येता तें इम्पोर्ट पड जाता दुसऱ्या स्टेटींनी तें फॉर्मलीन येता आनी फॉर्मलीन लायले जाल्यार हें सारकें डेंजरस आनी तें कॅन्सरस लोकांक कॅन्सर जाता। आयज आमचे मदीं कितले जाण मरून गेले कॅन्सर जावन, पूण तो कितकोन जालो कोणाक खबर ना, पूण मेन रिजन म्हाका दिसता हे फॉर्मुलीन लायता तें। कितलींशीं वर्सां आसतलीं हे फॉर्मुलीन नुस्तें येता गोंयांत, कित्याक लागून येता हे मिडलमॅन पळय एजंट्स पळय ताका लागून सगळे प्रॉब्लेम जाता आनी ते आमगे लायफाचेर हेडय। आमी डिमांड केल्लो हेच्या पयलीं फीश मार्केट आमकां जायना, होलसेल फीश मार्केट मडगांव, पूण गव्हर्मेंट येवन गेले कोणें दिवपाक शकलो ना कित्याक थिंगा ते डॉमिनेट करताय आनी फीश मार्केट जो आसा SPDA आसा तो फिशरीजा अंडर घेवपाक गरज आसा आनी फिशरीजा अंडर येवन फिशरीजान आमकडे फिशरमॅनाकूच दिवपाक जाय, जाल्यार हें सगळें नुस्तें आमगे गोंयकारांक बरे भाशेन मेळटलें। आयज आमचें आमगेलें नुस्त्या मार्केटान आमकां विकपाक लुकार ना। गव्हर्मेंट कितले फावट म्हणटा एसेंब्लीकूय जायत फावटी आमदार सांगताय नुस्त्या सवाय दिवपाक जाय म्हणून गोंयकारांक, पूण सवाय नुस्त्या मेळना। कित्याक लागून मेळना आमकां उपाय आसा ताका उपाय काडपाक मेळटा। गव्हर्मेंटान आमकां बसून आमच्यांनी सोल्युशन दिवपाक जाय केश भाशेन नुस्त्या सवाय करून दिवपाक मेळटलें, पूण हे जर मिडलमॅन आशिल्ले समज जाल्यार केन्नाय जावपा ना। कित्याक मिडलमॅन पळय ते आमगे नुस्तें आमकां हे होलसेल मार्केटान विकपाक दिनाय, आमकां लुकार एकदम थोडे दवरलो आसता तेमी आनी मॅक्झिमम 90% लुकार ते यूज करताय। आतां आमी आमचें नुस्तें तें गोंयकार फिशरमॅनाचें नुस्तें रांपोणकारांचें जावं बोटकारांचें जावं हें नुस्तें आमी काडून विकून रिटेलरांक विकताय। हे रिटेलर घेताय तें नुस्तें तें तेंचें नुस्तें रिटेलरांचें नुस्तें तें व्हरताय आनी रिटेल मार्केटान विकताय। आतां सद्या एक पोजिशन कितें जाल्लें आहा, आमी हाडटाय गोंयचें नुस्त्या गोंयचे फिशरमॅन होलसेलान विकपाक हाडटाय आनी हें भायलें नुस्तें हे पळय इब्राहीम एंड कंपनी आहा ती तेंचें नुस्तें न्हू ते आनी कोणाचे ओनर त्या नुस्त्याचो हे कमिशन एजंट। सो हे कमिशन एजंटाचें नुस्तें जाल्यार तें कमिशन एजंट मार्केट म्हूण आनी हूंय करचें तेमी, आमकां प्रॉब्लेम ना। आमकां होलसेल फीश मार्केट हें गोंयच्या फिशरमॅनान क्रिएट केल्लें आनी हें आमकां जाय की गोंयची फीश हाडून आमच्या गोंयकारांक दिवपाक। आतां तांकां कमिशन एजंटाचेर कमिशन बेसिसाचेर विकपा जाय, हूंय वचून विकाय तुमी आनी हिंगा आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तांकां की हे कमिशन फीश म्हणल्यार फॉर्मलीन फीश म्हूण ताका कमिशन फीश म्हूण नाजाल्यार पॉयझन फीश म्हूण हिंगा तांकां चान्स मेळटा गोंयचे ताजे नुस्त्या बरोबर मिक्स करपाक आनी मिक्स करून आमच्या गोंयकार लोकांक फटयताय ते बरें नुस्तें येता आनी वायट नुस्तें येता। हिंगा एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तांकां मिक्सिंगाक। सो चीफ मिनिस्टरान एक आमचें एक बरो स्टेप घेयला 15 दीस बॅन करपाक, आमी बरोबर आहा। पूण आतां हे 15 दीस जाल म्हणटरी आमच्या गोंयच्या पब्लिकाक कितकोन हेल्प करतलो, कितकोन कॉन्फिडन्स बिल्ड करतलो। हें नुस्तें तें आमचे गोंयचे पब्लीक घेता तें पॉयझनस न्हू, फॉर्मलिनाचें न्हू। आतां हेजेर तेणें आमचे गोंयच्या फिशरमॅना बरोबर बसून कित्याक आमकां चड म्हायती आहा ही फीश कितकोन आमच्या पब्लिकाक फ्रेश पावोवपाची।